ते चीफ मिनिस्टरान संपलेल्या चीफ मिनिस्टरान पारेकरान आय लिगेक ही स्कीम केली. आय लिगेक गेमी आहाय तेंगा आतां आय लिगेक 4 गेमी आसल्यो, 3 गेम गेल्यो. डेंपोन सोडली, सालंगारान सोडली, स्पोर्टिंगान सोडली, एक चाचीलबाद आसा आनी आय लिगेक 3 करोड सँक्शन केल्ले. आय लिगेक चर्चिला म्हणून ते आय लिगेक लास्ट टायम म्हाका सुद्दां हावजान सगळ्यान बॉब मारली 5 करोड करपाक जावं ना. पूण हे चीफ मिनिस्टरान ती केलो ती स्कीम 3 करोड रोखडे दिले ना न्हू. पूण हांव मागो सोदतां आय लीग प्ले तर गेम चलयतलो 12 लाख 15 लाख ते भायर जाय पडटा पयशे. कित्याक बरे तरी प्लेयर हाडात तुगे परफॉर्मन्स ना हिना तरी ते पयशे हाडपाक गेल्यार परफॉर्मन्स कितें जालें काय म्हणल्यार ती गेले तूं खूंय आहा निमाणे जाल्यार तुका ते पयशे मेळनाय. सो प्लेयर ते भाशेन बरे हाडपा पडटा. प्लेयर हाडपा जाय, प्लेयर प्रोड्यूस करपा जाय, जायते आहा तेका. तिसरो पॉयंट म्हळ्यार हांवें हाडल्या जर सांगलां पयलेच फावटी सेंट्रला पॉयंट मिनिस्टर येयला स्पोर्ट्सू हितू वर्सांनी. तेका स्पोर्ट्सा इतलो मोग आहा, इतू मोग तेणें ताबडतोब ऑल इंडिया फुटबॉलाक 33 करोड सँक्शन केले. धाडले पयशे 33 करोड. हांवें स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन मागलां GFAचो हांवें तुमकां आख्खो टोटल बजेटाचो हें दिलां. आमकां GFA गोवा फुटबॉल एसोसिएशनाक एक 5 करोड हांवें मागल्या. कितले जाता ते तुमी म्हाका दिवपाचे. कित्याक आज 180 क्लब आहा बारीक गोंयांत. त्या थोड्या क्लबां कडेन चलोवपा जायना क्लब पयशे नाय. सो तांकां इन्सेंटीव दिवन ते क्लब हांव चलोवन सगळे आख्खे गांवचे फुटबॉल प्लेयर तयार करूं सोदतां. म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी दी. GFA तुमी पयशे दिया. GFA गोवा फुटबॉल एसोसिएशन म्हणजे इज नॉट स्मॉल. आमी तुमकां आख्खें बजेट दिलां कितें कितें तें मागीर सांगतले वर वयतलें. देखून हांव मागतां हेजेर तुमी 5 करोड आमकां मागल्या आनी म्हाका मुखेलमंत्र्यान उतर दिलां इल सपोर्ट अस. आमगे स्पोर्ट्स मिनिस्टरान उतर दिलां सपोर्ट अस. आय लिगेक वय तुमी सपोर्ट केला आनीक वाडोवपाक सपोर्ट करा. स्पिकर सर आनी एक म्हाका सारकी एक दूख जाली. जेन्ना हांव स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसतना 30 तरी ग्रावंड हांवें केल्या. आमची संपलोली शाशिकोला काकोडकान त्या दोना एकदम हॅपी आसली. हांवें 4 ग्रावंड तेगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी केल्ले. आमी आज इतले ग्रावंड केले तेजें कारण कितें. एक समज मिरामार ग्रावंड केलो तो कोणाक तालिगांव बालिगांव सगळे लोकांक खेळपा जाय. आतां हितून प्रॉब्लेम कितें जाला SAG भितर गेल्या. SAGन थोडे डेव्हलपमेंट केले तो ग्रावंड केल्ले ते आनी सगल्यो ताबडतोब आपल्या हातीन गेले सगळे ग्रावंड. हांव म्हणटा सगळे ग्रावंड तुमी हातीन दवरूं नाका. लोकांक खेळपा जाय ते ग्रावंड वच बंद जाय ग्रावंड. स्पिकर सर म्हाका सांगपाक लॉज आसा थिंगा ह्या आदी केन्ना जावं ना. गेल्या त्या वर्साक म्हाका प्रॅक्टीस करपाक SAGन 18 लाख चार्ज केले. आय लिगेक गेम गेली आख्खे इंडियेक नांव तुमकां गोंयकारांक 18 लाख तुमी SAGचे म्हाका तरी चार्ज कोताय जाल्यार ह्या क्लबाक कितें चार्ज जाता खूंय तितले भुरगे पयशे. हांव म्हणटा जो थोडेशे तूं ग्रावंड आहाय ते तूं खरें इम्पॉर्टंट आहाय ते दवर. हेर ग्रावंड फ्री दी. आनी आय लिगे म्हणटा तुमी आमकां फ्री ग्रावंड दिवपा जाय. चार्ज करप न्हू. आनी हांवें मागिलां चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी स्पोर्ट्स मिनिस्टरा कडेन हेजेर तुमी एग्जामीन करपा जाय. म्हगेले जे पयशे तुमी कार्ड केले ते पयशे दिवपा जाय पळय म्हाका. कित्याक आमकां जायना तें. एक वर्सा तरी 18 लाख तरी हांवें भरपा पडले जाल्यार प्रॅक्टीस करपाक ग्रावंडाक. आमी त्रास केले. लास्ट टायम म्हाका हे हावजांत ग्रावंड दिल्लो. आमी सगळ्यांनी आमी जेप्यान सालकारान आमी ग्रावंड मागलोले. तुमच्यान वचून चॅक करपाक जाता. आज कलकत्ताचे चीफ मिनिस्टरान मोहन बागानाक मांबुडनाक स्पोर्टिंगाक आनी इस्ट बेंगालाक ग्रावंड दिल्ले आहा. तेमकां सारकें. सो हांवें म्हाका तुमी दिल्लो स्पिकर सर थंय दीस वेरी इम्पॉर्टंट आनी 2 मिनटां चड न्हू. आरे हांव पार्टी एकलो मरे तूं म्हाका रोखडो पे म्हाका म्हाका 20 मिनटां तूं ऑर्डर दिवपा जाय. हांव तसो मागना तुजे कडेन. तूं हेरां बेल मार म्हाका मारपा जायना. कित्याक हांव
थिंगा आसता केन्ना सांगनासलो म्हण संपय म्हणून संपय म्हणा स्पिकर सर हांव मागोता चे तुम मरे उलोवपा आनी तुमकां आमकां घुसपान उडयलें चल मरे हें जाता तें हें सारकें स्पिकर सर हांव तुका कडेन मागतां जे प्रॅक्टिसा ग्रावंड आमकां फ्री दिवपा जाय आयलीगेर दुसरे आमचे गांवचे पळय ते भुरगे आहाय तेगे ग्रावंड पळय बंद दवरले त्या ग्रावंडार तांकां भुरग्यांक हेळ दी तुका पळय सेजी कितें ग्रावंड जाय हे पण धाल्या नॅशनल गेमी जाय तुका कितें जाय तें दवर यारांक भुरग्यांक हेळ दी यारांक भुरग्यांक चार्ज करूं नाका चार्ज केल्यार त्रास जातले आमकां उठरा लाख तरी एक क्लबाक गेले जाल्यार कितू पयशे जातले ते पयशे ते ग्रावंड केले आमी पुश करपाक गेले काय ग्रावंड केले भुरगे खेळपाक गेले सो हांव मागतां हेजेर तुमी डिसिजन घेवपाचें आनी तेणें म्हाका गुन्यांला बेगीन काम कर देव बरें करूं